डिस्चार्ज काडले आस्पत्रेंत ते इल्ल्या दिसा उपरांत येता सर्जरीक म्हणून घरा गेल्लो थंय सीदा फ्लायटार बसलो आनी सीदा इंडियाक आयलो आनी एअरपोर्टार सीदा दैविकुलो रित्य मंदिराक आयला येवन आराधनेचे कपेल तुमी हांगासर आयल्यार दैविकुलो रित्य मंदिर आयल्यार गेटी जावन सीदा तुमकां दिसता आराधनेचे कपेल सीदा येवन थंयसर मोगाचें दिंबियर पडोन सर पडोन रोड ऑन आसलो हांव थंयसर त्या आराधनेच्या कपेला वयता आसतना कोणी रडतात म्हणून वचोन ताच्या लागीं उलोवन ताका बुजयताना तो म्हणलो आतां हांव एअरपोर्टार जावन आयलो मात्र दुबयन म्हज्या जिवितांत इतले कश्ट आयल्यात म्हण सगळे कश्ट तो सांगूंक लागलो आनी उपरांत एक बरें कुमसार जालो आनी ताचेर माथ्यार हात दवरून मागलें 5000 केलें आगमन शेणयलें आनी पवित्र तेलान हांवें ताका मागलें आनी उपरांत तो गेलो हांगा तावन गेल्लो सीदा फादर मुल्लर्सा गेलो थंयसर वचोन मोगाचें परिक्षेकन टेस्ट करता आसतना डाक्टर म्हणटा की वय तुका ब्लड प्रेशर हाय आसा शुगर हाय आसा पूण तुका ब्लॉक्स आसा गिनांग फाल्यां परवां आमी पळया म्हणून ताका एडमीट केलें दुसऱ्या दिसा मोगाचें ताजे सगळे ते ब्लॉक्स आनी टेस्ट करतना तांकां खंयचे ब्लॉक्स दिसनात आनी डाक्टर म्हणूंक लागलो तुका खंयच्या डाक्टरा म्हळें ओपन हार्ट सर्जरी करीची म्हणून ताणें म्हळें दुबयंत आनी सगळे रिपोर्ट्स गेले डाक्टर राजा पावलो थंयसर इतले तुका ब्लॉक्स आसात खंडी जावन ओपन हार्ट सर्जरी करची आसले पूण तूं खंडी जावन तूं आज बरो जालाय तर आमी डाक्टरांनी केल्लें न्ही हें देवानच बरें केलां केद्दार तो म्हणलो खंय वय हांव देवाची भेट करन आयलो डाक्टर राजाप जालो खंय देवाची भेट केली सांग तो म्हणलो की हांव एअरपोर्टार जावन सीदा डिवायन कॉल सेंटराक गेलो आनी थंयसर आराधनेच्या कपेलाक वचून सक्रामेंता मुखार देवाची भेट हांवें केली म्हजें जिवीत देवाक समर्पण दिलें एक बरें कुमसार हांव जावन आयलां आनी जाल्यार हांव मरोंक जाल्यार तयार आसा कित्याक सोम्यातें संबंद हांव जोडन आसा सोम्यातें एकवटान हांव जिवन आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन सोम्याचे नांवी आमचो आधार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार सर्वेस्परा आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोप तुज्या मुखार पावोवन दी सर्वेस्पर तुमचें सवें आसो आनी तुमचें सवें आसो आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्त तें अदीक मोगाचें देवाची कृपा आमकां परतून एक कुटुंब कशें सांगाता मेळटा सगळ्या संवसारार विविध देशांनी विविध जाग्यांनी विविध शहरांनी विविध परिस्थितींत आशिल्ल्यांक आमकां देवाच्या मोगाची वेंग सांगाता मेळटा तर सांगाता मेळोन हांगासर आमी दैवीक अनुभव आमी जोडया देवाच्या हाजीरपणांत आमी प्रवेश जावया पवित्र आत्म्यात हर एक सर्गींची देणी आमी जोडून घेवया देखून गावया आमी एक गीत दी म्हज्या दिव्यांत तेल हांवें जळच्याक अखेर पर्यंत जळच्याक दी म्हज्या दिव्यांत तेल हांवें जळच्याक दी सोम्यान तेल म्हज्या दिव्यांक दी म्हज्या दिव्यांत तेल हांवें जळच्याक फावो कर जळच्याक अखेर पर्यंत गावया होजाना गावया होजाना गावया होजाना रायांच्या राया गावया होजाना गावया होजाना गावया होजाना राया दी म्हज्या दिव्यांत तेल हांवें जळच्याक दी सोम्या तेल म्हज्या दिव्यांक दी म्हज्या दिव्यांत तेल हांवें जळच्याक फावो कर जळच्याक अखेर पर्यंत गावया होजाना गावया होजाना गावया होजाना रायांच्या राया गावया होजाना गावया होजाना गावया होजाना राया सर्वेस्वरा देवा तूं जावन आसा रायांचो राय आमी जावन आसा तुजी रचना तुजी परजा तुजी मोगाळ भुरगीं तुज्या हाजीरपणांत आमी येता दिव्य वाणी लायव्ह मागण्याचे कार्यक्रम तुवें आमकां फावो केलाय तुज्या हाजीरपणांत बापा तुजीं उतरां आमी आयकशें करताय तुज्या संदेशांतय आमकां बरी भलायकी दिताय सुडका सोडवण दिताय जिविताची वाट दाखयताय आमचें निरासपण आनी आमचें देदेसपरपण सुख संतोष समृद्धी जावन तूं बदलिताय आमकां तुज्या भुरग्यांक सर गरजांनी तूं पावताय तर बापा आमचें मागणें तूं आयक आमच्या गरजांक बापा तूं स्पंदन दिवन आमकां जें कितें गरजेचें सगळें आमकां फावो कर
आनी विशेश जावन तुज्या पुता जेजू क्रिस्त थंय सस्नीक जिवीत आमी जोडी शंकर हे आमी मागता तुज्या पवित्र पुता जेजूचे नांवी आमेन आमेन आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुमकां हर एकल्यांक एक बरो वर्तो दीस हांव मागतां. तुमकां हर एकल्यांक हांव नमान करतां, प्रणाम करतां आनी तुमकां अभिनंदन पठयतां. देवाची कृपा नातल्यार मोगाचें न्हू, आमी कोणूच देवाच्या हाजीरपणांत येना. देवाची कृपा तुमच्या जिवितांत आसा देखून आज ह्या घडये दिव्य वाणी लायव्ह ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमांत तुमी वांटेली जावन आसात. आमी मोगाचें न्हू देवाच्या हाजीरपणांत कित्याक येता? आमी देवाक सोदून आमी येता. देवाक सोदून आमी येता आसतना मोगाचें न्हू देवाचो अनुभव आमी जोडटा आनी देवाचो अनुभव आमी जोडटा आसतना ह्या संवसारांत जें कितें आमकां जाय तें सगळें देवा तें आमकां फावो जाता. देखून सोमया जेजूनच आमकां म्हणा मातेवाचें वांजेलां 6व्या वसोरान 30 आनी 3 वळीर मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 33 सोदा तुमी पयलें देवाचें राज्य आनी देवाची खुशी आनी ह्यो सर संगती देव तुमकां वदकसून दितलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कितल्या अपुर्बायेचीं उतरां. पयलें आमी देवाचें राज्य आनी देवाची खुशी सोदीची. म्हजो एक सांगाती पाद्र्याप आसलो, ताणें हर एक फावटी उलयता आसतना म्हणचें आसलें एक इंग्लीश कोटेशन, डोंट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्सेस. डू नॉट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्सेस. तुमी पळयलां गी ना कोणा बैलांची गाडी पळयल्या गी? तुमी पळयल्या गी बैलांची गाडी? जर तर बैलांची गाडी आसा या घोड्यांची गाडी आसा, गाडी घोड्यांच्या मुखार दवरिनात, पयलें घोड्यांक बांदतात आनी घोड्यांच्या फाटल्यान तांणी ती गाडी ओडून हाडी जाय. जर तर गाडी मुखल्यान दवरली आनी घोड्यांक फाटल्यान बांदल्यार लोटूंक सांगल्यार तें जायना. त्याच रितीन मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत आमकां जायत्यो संगती गरजेच्यो. कितें संगती गरजेच्यो? आमकां हर एकल्यांक पयलें गरजेची आमकां बरी भलायकी, आमच्या कुडींत सुशेग, आमच्या कुडींत आमकां शांती. दुसरें आमच्या मोतीन समाधान, शांती समाधान, काळजान शांती समाधान. दुसरें आमकां जाय शांती समाधान कुटुंबां जिवितांत, आवय बापाय ती, भाव भयणी ती, भुरग्यां बाळां ती, घोवा ती, बायले ती, उपरांत समाजेंत, समुदायांत, वाड्यांत, शेसामारा, कामाच्या जाग्यार आमकां शांती समाधान जायची. आनी आमी शिकता आसतना आमकां जाय उगडासाचे सकत बरी जाणवाय, बरी समजणी, बरें गिन्यान आनी यशस्वी आमच्या शिकपांत उत्तीर्ण जायचे, पास जायचे, इंटरव्यूआंत पास जायचे, बरें काम मेळचें, जाय तितले पयशे जमयचे, आमचे वेपार वैवाट स्टार्ट केल्यार तांतूं बरो लाभ जायचे, मुनाफो जायचे, कृशी केलें जाल्यार बरें तांतूं बेळें जायचें, बांय कोटली जाल्यार बरें उदक मेळचें, आमचें म्हणल्यार बरें घर जायचें, घरांत सगळे सवलती आसाचे, ग्रेस्कायची वस्तू आसाचे, भांगार घी, बऱ्यांतली बरी मोबायलां घी, आमची कारां घी, आमकां बरी वस्तूरां घी, आनी कितें व्हडली सई ती टी व्ही घी, आसल्या पैकी बऱ्यांतले बरे गॅजेट्स, बरीं कारां, बरीं वाहनां आनी कितें संवसारांत बऱ्यांतले बरे संगती आमकां जाय. आनी मोगाचें ह्यो सर संगती आमकां देव दिता आनी तो दिवचो देव. देखून ताका पवित्र पुस्तक म्हणटा यहोवा जायरा, याहवे इर्हे, गॉड द प्रोवायडर. पूण आतां ह्यो संगती जाय म्हणून आमी देवा लागीं वचून केवल ह्यो संगती मागल्यार तें सारकें न्ही. आमी देवाचें राज्य सोदून देवाची खुशी सोदल्यार ह्यो सर संगती देव आमकां ह्या देवाच्या राज्या सांगता, सोडवणे सांगता दितलो. देखून मोगाचें न्हू आमी उडास दवरिसी. दुबईंत एकलो 3 करोडाचो लॉस नश्ट अनुभव करता. ताची भुरगीं शिकतात गांवांत, त्या खाताना भुरग्यांक बऱ्यांतले बरें शिकप शिकतात, MBBS आनी एकलो MBA आनी एकले CA करना आसा. आनी एकाच बारा ही पीड आयली, ताका ब्लड प्रेशर वाडलें, शुगर वाडलें, कित्याक थंयसर लॉस आसा. बायले भुरग्यांक सांगूंक जायना, ह्या सांगची ताका संवय ना, कोणा कडेन उलोवची संवय ना, सांगता मिसावयची संवय ना, कुमसार जावची संवय ना, पळयत पुस्तक वाचची संवय ना, कोण तसो तेच करचोच ना, बिजनेस बिजनेस बिजनेस. पूण एकाच बारा इतलो लॉस जाता, आपूण खंय जैल आवता म्हणा थंयसर म्हणली भिरांत आयली. सांगतास पयशे ना जाल्यार भुरग्यांक कशें शिकोवचें, भुरग्यांचो फुडार कितें जातलो. बायले कडल्यार कुटुंबा कडल्यार केदां व्हडली नालिसाय. तीं चिंतात म्हजे कडेन जायते पयशे आसा म्हण जायते दान धर्म सगळें ताणें केलां इगर्जींक, अनाथ आश्रमांक आनी गांवांत व्हडल्या व्हडल्या कार्यक्रमांक, आनी ताका स्टेजीचेर आनी सगळें आपयलां, नांव कमयलां. पूण आतां लॉसार आयलो, ह्या जैलाक गेलो म्हळ्यार केदां व्हडली नालिसाय. आपणाक बायले भुरग्यांक कुटुंबाच्यांक म्हणून ताचें ब्लड प्रेशर वाडलें, शुगर वाडलें. आनी डाक्टर लागीं गेल्ल्या वेळार डाक्टरान परिश्कार सांगलें तुका हाय कोलेस्ट्रॉल आसा, हाय ब्लड प्रेशर आसा, हाय शुगर आसा. सांगतास काळजांत ब्लॉक्स आसात, तुवें आस्पत्रेंत जावन फाटींत वचून वचो, तुका आमी ओपन हार्ट सर्जरी करता आनी आस्पत्रेंतच तुका दवरता.
त्या वेळार मोगाच्यान तो भियेलो कावजेलो बायलेक ताणें अशें म्हळें. दुसरें कांय सांगूना. डाक्टरान म्हळां म्हाका हाय ब्लड प्रेशर आसा आनी हार्ट ब्लॉक आसा, तातूंतले बेगीन ओपन हार्ट सर्जरी करची. त्या वेळार मोगाच्यान ताजी पती केदाळे दैविकुल रेतन मंदिराक येता आनी मागणी करता आनी ती दैविकुल रेतन मंदिराच्या आराधनांत आनी मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता. सदांय सकाळीं तिचो दीस आराधना आनी मिसाच्या बलिदानाचो प्रारंभ जावचो खंय. देखून ती ताका म्हणूंक लागली की तिच्या पतीक, तिच्या घोवाक, तिच्या नवऱ्याक, तुका हांव एक लिंक धाडटा, तूं तें पळय. तूं आस्पत्रेंत आसल्यार तें आराधन तूं पळय आनी मिसाचें बलिदान तूं पळय. आनी थंयसर अत्रेकाचो तुमगार तूं स्विकार कर. जेजूक तुजें थंय स्विकार कर. जेजू थंय एकवट तूं अनुभव कर आनी जेजू थंय संबंद दवर. सगळो दीस जेजू सांगता तूं करसी. आनी हें देवाचें उतर तेणी ताका दिलें खंय. सोद तूं देवाचें राज्य आनी देवाची खुशी ह्यो सर संगती देव तुका वदक चून दितलो. म्हाका न्हू त्या भावान सदां न्ही सांगोंक सुरू केलें. सकाळीं जावन सांजे पर्यंत आनी आस्पत्रेंत आसा, बायल गांवांत आसा, भुरगीं गांवांत आसा, भियेल्लो तो. आनी थंयसर तें देवाचें उतर ताणें सांगोंक सुरू केलें. सोम्या हांव सोदतां तुजें राज्य आनी तुजी खुशी ह्यो सर संगती तूं म्हाका वदक चून दी. कुडीची बरी भलायकी, कोलेस्ट्रॉल उणें जायचें, डायबिटीज उणें जायचें आनी ब्लॉक्स नपयस जायचे, प्रेशर उणें जायचें, 3 करोडाचे चड लॉस आसा, त्या लॉसांतले नश्टांतले म्हाका सुटका लाभयची. पयले भुरग्यां सांगता हांवें परतून एक जायची, हांवें जियेचें, हांवें वांसच जाय, भुरग्यांचें शिकप जायची. हें सगळें तो मागोंक लागलो. पयलें देवाचें राज्य आनी देवाची खुशी सोदली ताणें, आराधनांत वांटो घेतलो आनी उपरांत ताणें देवा लागीं मागोंक सुरू केलें. आनी पयले फावटी तो म्हणटा ताजो इश्ट आयिल्ल्या वेळार थंयसर दुबय आस्पत्रेंत ताणें म्हणून खंय ताका ताणें कितें हाडीची गे मनीस आसतना तो म्हणलो की पवित्र पुस्तक हाड म्हण. तो इश्ट अजा पावलो खंय. तूं मिसाक वचनाय, घुमसराक वचनाय आनी रेतेर म्हणल्यार करनाय आनी देवा विरोध उलयतलो, तूं पवित्र पुस्तक विचारताय गी. तो म्हणलो खंय आनी म्हाका एकच आसरो पवित्र पुस्तक आनी म्हजो देव. ह्या डाक्टरा वरवीं, ह्या चिकित्से वरवीं, वखदा वरवीं करचें कांय ना. केवळ देवानच म्हाका वाचयचें. जायत्यो संगती आसा, तुमकां सांगूंक जायना म्हणलो खंय. आनी अशें मोगाचें न्हू पवित्र पुस्तक ताणें वाचूंक सुरू केलो. आनी बायलें ताका म्हळें तूं थंयसर ओपन हार्ट सर्जरी करनाका, थंय कोण ना तुजी, तूं गांवाक ये, हांव आसा तुज्या हांगा. डाक्टरान सांगल्या वेळार डाक्टर म्हळें ना तुवें गांवाक वचून वचो, फ्लायटार बसून वचो. पूण मोगाचें न्हू ताका एक नवें बळ आयलें देवा. थंय तो डाक्टरान हें डिस्चार्ज काडलें आस्पत्रेंत. ते इल्ल्या दिसा उपरांत येता सर्जरीक म्हणून घरा गेल्लो. थंय तो सीदा फ्लायटार बसलो आनी सीदा इंडियाक आयलो. आनी एअरपोर्टांत सीदा दैविकुल रेतन मंदिराक आयला. येवन आराधनाचें कपेल तुमी हांगासर आयल्यार, दैविकुल रेतन मंदिर आयल्यार गेटी जावन सीदा तुमकां दिसता आराधनाचें कपेल. सीदा येवन थंयसर मोगाचें न्हू दिम बियर पडोन सरपडोन रोडोन आसलो. हांव थंयसर त्या आराधनाच्या कपेला वयता आसतना कोणी रडतात म्हणून वचोन ताच्या लागीं उलोवन ताका बुजयतना तो म्हणलो आतां हांव एअरपोर्टांत जावन आयलो मात्र दुबयन. म्हज्या जिवितांत इतले कश्ट आयल्यात म्हण सगळे कश्ट तो सांगूंक लागलो. आनी उपरांत एक बरें कुमसार जालो आनी ताचेर माथ्यार हात दवरून मागलें, 5000 केलें, आगमन शेणयलें आनी पवित्र तेलान हांवें ताका मागलें. आनी उपरांत तो गेलो, हांगा तावन गेल्लो सीदा फादर मुल्लर्सा गेलो. थंयसर वचोन मोगाचें न्हू परिशे करून टेस्ट करून करता आसतना डाक्टर म्हणटा की वय तुका ब्लड प्रेशर हाय आसा, शुगर हाय आसा, पूण तुका ब्लॉक्स आसा की ना फाल्यां परवां आमी पळया म्हणून ताका एडमीट केलें. दुसऱ्या दिसा मोगाचें न्हू ताजे सगळे ते ब्लॉक्स आनी टेस्ट करतना तांकां खंयचे ब्लॉक्स दिसनात. आनी डाक्टर म्हणूंक लागलो तुका खंयच्या डाक्टरा म्हळें ओपन हार्ट सर्जरी करची म्हणून. ताणें म्हळें दुबयंत. आनी सगळे रिपोर्ट्स गेले. डाक्टर राजा पावलो थंयसर इतले तुका ब्लॉक्स आसात, खंडी जावन ओपन हार्ट सर्जरी करची आसलें, पूण तूं खंडी जावन तूं आज बरो जालाय तर आमी डाक्टरांनी केल्लें न्ही, हें देवानच बरें केलां. केद्दार तो म्हणलो खंय वय हांव देवाची भेट करून आयलो. डाक्टर राजाप जालो खंय देवाची भेट केली सांग. तो म्हणलो की हांव एअरपोर्टार जावन सीदा डिवायन कॉल सेंटराक गेलो आनी थंयसर आराधनाच्या कपेलाक वचून सक्रामेंता मुखार देवाची भेट हांवें केली. म्हजें जिवीत देवाक समर्पण दिलें. एक बरें कुमसार हांव जावन आयलां. आनी जाल्यार हांव मरोंक जाल्यार तयार आसा, कित्याक सोम्या थंय संबंद हांव जोडन आसा, सोम्या थंय एकवटान हांव जिवन आसा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. इल्ले दीस आस्पत्रेंत दवरलो आनी चिकित्सा घेवन फाटीं आयलो. ब्लड प्रेशर देंवलें, शुगर देंवलें आनी आज ते ब्लॉक सगळे नपयस जाले. खली सर्जरी करची गरज पडोना. थोडी वखदां काडून घेवन तो रावलो आनी इल्ल्या दिसा उपरांत हांगासर रेतेर सयत केली. 4 दिसांची रेतेर कर, वस्तेचेर आयतारा सांजेर येवन ब्रेस्तार दनपारा पर्यंत ताणें रेतेर कर, वस्तेची रेतेर कर. उपरांत पाटींग गेलो आनी तो म्हणटा पाटींग गेल्या उपरांत थंयसर 3 करोड ताका व्हडलो नश्ट आसलो. दीस वेताना देवानच दुसरे गिरायक ताका हाडले, दुसरे इश्ट मेळ्ळे ताका कुमो करूंक. ताजें बिजनेस परतून तें वय परतून आराम जालें, वाडलें, चडलें. 3 करोड ते सगळे पाटी दिवन मागीर 2 करोड म्हणल्यार बरी ताका लाभ जावन आतां तो म्हणटा लगभग 2 करोडाची चड आतां म्हजो वेव्हार चलोन आसा. 3 करोड नश्टांत हांव आसलो, आतां लगभग 2 करोडाचो वेव्हार म्हजो चलोन आसा. देवान तें सगळें केलां म्हण देवाक अर्गानी होगलाप दिता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून देवा लागीं मागता आसतना म्हाका आमी बुतवून जायचें. दैवीक बुतवून काय जायचें, दैवीक जाणवाय जायचें, दैवीक समजणी आमकां जायचें.
देखून कशें गोड्याची गाडी आमकां सोडूंक आसल्यार गोड्यांक पयलें बांदिचें आनी उपरांत गाडी बांदिचें. गाडी पयलें दवरून उपरांत गोड्यांक म्हणचें न्ही. आनी त्याच रितीन आमी पयलें देवा लागीं संबंद दवरून देवा थंय एकवट जावन उपरांत मोगाचें जें कितें आमकां गरजेचें देवा कळीत आसा तें सगळें देव आमकां दितलो. फिलिपिकारांक बरयलें पत्र 4:19 ओळ. फिलिपियन्स चॅप्टर 4:19. म्हज्या समियान जेजू क्रिस्ताक सर्गी देवा बापा थंय आसल्या त्या वर्त्या ग्रेस्तकायतेन तो तुमकां तुमच्या सर गरजांनी पावतलो म्हणटा सांग पावल. समिया जेजू क्रिस्ता थंय मोगाच्यान आमकां वर्ती संपत्ती आसा, वर्ते दिर्वे आसा सरकार. ह्या विशयान मोगाच्यान आमकां वाचूंक मेळटा इसाया प्रवादीच्या बुकांत 5:5 थंयसर 2ऱ्या वळीर आनी 3ऱ्या वळीर. आयजाया चॅप्टर 45:2-3. हांव तुमकां गुपित संपत्ती दितलो, हांव तुमकां लिपोवन दवरलेली दिर्वी दितलो, हांव काश्याचे वंडी फूड करतलो, लोंकडाचे आड आंबे मोडून घालतलो आनी तुमची दिशाच बदलितलो. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्यान जायते फावटी आमच्या जिवितांत आशिर्वादां बेसां येवंक जायते अडकळी आसतात, जायते शिराप आसतात, जायते वायट वडण्यो ताळण्यो आसात. थोडे फावटी आमकां जायते दुस्मान आसतात. आमच्या ल्हानपणाची पातकां या, तरणाटपणाची पातकां या, आमचे तें असली गुपीत पातकां जी कितें आमकां सोडूंक जायना तींच आमकां एक अडकळ कशी एक वंडी बरी आसात जातात. देखून सर्वेस्पर देव म्हणटा तसले अडकळ्यो वंदवण्यो वडण्यो ताळण्यो ह्या दुस्मानाचें बळ या कसलोय शिराप एका काश्याच्या वंडी बरी. काश म्हळ्यार इट इज ब्रॉन्झ. तुमी ब्रॉन्झाक आपडल्यारच आवाज येता डाय डाय म्हणून, तितलें बळ आसता. काश्याचे वंडी पयले राय काश्याचे वंडी करतले कोणी दुस्मानांनी या सोरांनी लुटकारांनी भितर येनातले बरी. त्या काश्याचे वंडी फूड करूं जायना. पूण पळय पुस्तक म्हणटा सर्वेस्पर देव तसल्या काश्याचे वंडी इवन ब्रॉन्झ वॉल्स विल बी ब्रोकन डावन अँड रिड्यूस टू ॲशेस. गोबर करता. लोंकडाचे आड आंबे म्हळ्यार आड घालचे ते खांबे अडकळी मुखार येनातल्या बरी. ते लोंकडाचे जाल्यार ते मोण घालतलो म्हणटा सर्वेस्पर देव. आनी तुमकां गुपित दिर्वी लिपोवन दवरली संपत्ती देव तुमकां दितलो. तुमच्या जिविताची दिशा बदलितलो. दुबळे आसल्यार ग्रेस्त करतलो. देणे व्हडली देणी नातली जाल्यार व्हडली देणी देव फाव करतलो. अवमर्यादांनी लज हे अपमान तुवें भोगलाय जाल्यार तुज्या जिवितांत वर्तो मान गौरव आनी महिमा देव तुका दिवंक आशेता. आमकां असो एक बरो दाखलो पळयत पुस्तकांत लुकाच्या वांजेलांत 19 जाकेव. लूक चॅप्टर 19. जाकेव एक दुडवादीक मनीस जावन आसलो आनी ताच्या विशयांत आमी मोगाच्यान खंडीत जावन मोसोर पळोवया. तितले आशिर्वादां ताका आसली. तो सुंकाकाराचो मुखेली. आजकाल मोगाच्यान व्हडलो एक एम्प्लॉयमेंट जॉब म्हळ्यार इन्कम टॅक्स ऑफिसान काम करचें. कितलोय लाभ आसा. आनी जर तर इन्कम टॅक्स ऑफिसरा पैकी मुखेली जाल्यार चीफ इन्कम टॅक्स ऑफिसर जाल्यार तुमी चिंता. अशें जाकेव इन्कम टॅक्स ऑफिसरां पैकी चीफ इन्कम टॅक्स ऑफिसर जावन आसलो. सुंकाकाराचो मुखेली तो जावन आसलो. आनी ग्रेस्त मनीस समिया जेजूच्या काळार थंयसर जेरिकोंत व्हडलीं घरां बांदून रावतले. अशें जाकेवाक जेरिकोंत व्हडलें सैत घर आसलें. आनी थंय सगळे आशिर्वाद आसल्यार सगळी ग्रेस्तकाय आसल्यार ताच्या जिवितांत शांती समाधान नातलें. थोडे फावटी मोगाच्यान देव आमच्या जिवितांत नातल्यार सक्कट संवसारी संगती आसल्यार मोगाच्यान आमकां शांती आनी समाधान ना. लूक 9:25. लुकाचो वांजेल 9:25 म्हणटा तुवें तुजो आत्मा होगडावन सगळो संवसार जिखलोय म्हण चिंत्या तर तातूंत तुका कितें फायदो. पळय मोगाच्यान आमी सगळो संवसार जिखल्या जायते आस्त बदीक भांगार आमी जोड दवरलें, रुपें दोंड दवरलें आनी वज्रां दोंड दवरलीं तरी आमच्या जिवितांत जर तर देव ना, सत ना, प्रामाणीकपण ना, देवाचें हाजेरपण ना, आमचें थंय शांती समाधान आनी संतृप्ती आसना. देखून जाकेव ताच्या काळजांत देवाक पळोवंक सोदतालो आनी देवाक पळोवंक तो व्हडा अत्रेगान आसलो. आनी त्या काळार समी जेजू एक नांवार्थीक प्रसंगदार, तो एक मेसाया सोडवणदार, तो संवसाराक आयला म्हणून ताणें आयकल्लें. देखून ताका पळोवंक तो आशिल्लो. देखून धांवून वचून एका रुमडेच्या रुखार सोडून बसलो थंयसर कोल्याच्या आडोसाक. कित्याक ताणें चिंतलें समियातान आपणालें बरेंपण जोडी जाय, तृप्ती संतृप्ती दादोसकाय शांती समाधान सगळें जोडी जाय, कुटुंबांती बरेंपण जोडी जाय. हांवें होगडायलेली लज अवमर्याद होगडा हांवें
हाच्या बदलाक मान गौरव महिमा हांवें चोडीचें म्हण चिंतलें, पूण सोमिया लागीं वचोंक तो तयार नासलो. देखून सोमी जेजू तेणेच्यान प्रशार जाता आसतना सोमिया जेजून कितें केलें, ताका पळयलें आनी म्हळें, जाकेवा वेग्गी सकला देव, आज म्हाका तुज्या घरा जेवणाक घेवंक आसा. म्हाका न्हू जेवण म्हळ्यार केवळ खाणं जेवण मुख्य न्ही, तें म्हत्वाचें न्ही. बगार सोमी जेजू जाकेवाक एक लिसांव संदेश दिता. तुका देवातान कितें जाय तें सगळें मेळटा, पयलें देवा लागीं संबंद दवरून घे आनी देवा थंय एक जा. संबंद आनी एकवट भोव गरजेचो. आनी जाकेव सरारा देवान आयलो, जेजूक आपणाच्या घरा आपणावन गेलो, जेजू सांगता जेवलो म्हणजे देवा थंय ताणें संबंद दवरलो, देवा थंय एकवट दवरलो. ताचें जिवीत संपूर्ण तरान बदल्लें. हालेलुया, हालेलुया. ह्या जाकेवाच्या घडितांत हांव मोगाच्या न्हू म्हज्या तुज्या जिवितांत देवाक सोदच्याक आनी देवाक मेळच्याक आमकां जायते लिसांव आसा. 7 लिसांव हांव तुमच्या मुखार दवरता. पयलें जावन आसा, तुवें देवाक सोदता आसतना नितळ काळजांचो दिसय. जाकेव आपणाच्या घरच्यांक कोणाकी सांगनासतना सगळें सोडता आनी सोमिया जेजूक सोदून वता. आमी मोगाच्या न्हू एक बरें कुमसार जायसै, आमची पातकी जिणी सोडिसै, आमचे वायट सवय सोडिसै आनी देवाक सोदिसै. देव खंडीत जावन आमकां मेळटा. दुसरें, देवा लागीं येता आसतना तितलें सुलाभ ना. वी मस्ट ओवरकम द हर्डल्स. कसलेय अडकळी आसल्या त्या अडकळीचेर हांवें तुवें जैत वरिसै. जाकेव मोठो जायतो लोक आसलो, जेजूक लागीं वचोंक जायना. देखून तो धांवलो मुखार, रुमडीचो रूख पळयलो. एक चीफ ऑफिसर खंडीत जावन ताका 40-50 वर्सां जाल्लीं जावंक पुरो. त्या प्रायर रुखार सोडचें तितलें सुलाभ न्ही. बरी वस्त्रां नेसल्या उपरांत रुखार सोडोंक जायना. थंय शू घाल्या जाल्यार सोडोंक जायना. जाल्यारय तो सोडलो. म्हाका आमी आमच्या अडकळीचेर जैत वरिसै. आयतारा दीस हांव येता म्हणटा आसतनाच आमकां त्या दीस काजारां आसतात, फेस्तां आसतात, परब्यो आसतात. थंय हांगासर वचोंक आसता, पार्टी आसता, भोंवंक आसता. थोडे फावटी आमी ट्रेनार आसता, विमानार आसता, कारार आसता. उडा आसतोर ह्या मोगाचें न्हू आमच्या अडकळीचेर जैत वरिसै. आमी पयणार आसता आसतना आयताराचें मीस आसा जाल्यार वाटेर कितले पयसो वचोंक आसल्यार वाटेर रावया. इगर्ज पडयले उडे रावन थंयसर मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवन कुमगार घेवन आमी या. संवसारी जिवीत मोगाचें मोटवें. ಮೇಲಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಮನೆ, ಇಲ್ಲಿರುವುದು ಸುಮ್ಮನೆ. केवळ मजा गम्मत भोवणी मात भावना. आयताराचें मीस कितलेंय काम आसूं दी सांजेर सकाळीं, पूण सांजेर न्हिदो वयच्या पयलीं तुजी आमोरी तेर्स सांजेचें मागणें सांग. सकाळीं मोगाचें न्हू राती कितलो वेळ जाला जावंक पुरो न्हिदोंक. सकाळीं उठल्या तक्षण सकाळींचे आमोरी तेर्स मागणी केल्ल्या शिवाय सकाळींचो दीस प्रारंभ करिनाका. तुका जाता जाल्यार सदांचें मागणें वय भोव गरजेचें. तुवें जिवितांत सर अडकळीचेर जैत वरिसै. तिसरें जावन आसा इमिडिएट रेस्पॉन्स टू जीजस कॉल. देव तुका आपयता आसतना गळाय करिनाका. तक्षण तूं ताका प्रतिक्रिया दी, ताका तूं जवाब दी. तो आपयता तुका. जेजू म्हणटा जाकेवा सकला देव, सारारा तो देव आयलो, म्हाका तुज्या घरा वचोंक आसा. जाकेवान तक्षण ताका घरा स्वागत केलो. देव म्हणटा तुका एक देव आपण दिता. एक पाद्र्याप जा, एक सिस्टर जा, मिशनरी जा, स्विकार कर. देव तुका म्हणटा कॉयरांत भरती जा, गायन कर, संगीत कर, वाड्याचो गुरकार जा, उपाध्यक्ष जा. इगर्जेन फॉडलिटी आसा, मरियमाची SVP आसा, ह्या उपाध्यक्ष जा. गवळीक परिस्थितीचो सांदो जा, वावर कर. इगर्जींत वाड्यांत सेसा मारा, कितेंय दुर्बळांची सेवा कर. देव तुका एक उलो दिता आसतना त्या उल्याक पाळो दी. 5वें जावन आसा जेजू पातक्यांचो मोग करता. सांडून गेल्ल्यांक सोदून आयला मनशा पोत जेजू म्हणटा थंयसर. तसोच तुज्या लागीं कितलीं पातकां आसूं दी, तुज्या जिवितांत कितलीं खोटेपणां आसूं दी, उडा आसतोर देव ती सगळीं खोटेपण पातकां बक्षिता. तो म्हज्या खातीर तुज्या खातीर कुर्सार मेला. ताचें आपलें रगत, आमलीक रगत ताणें वरयलां. देखून तूं पातकी म्हणून देवा लागीं येवंक पाटी सारा नाका. देव पातक्यांचो मोग करता. एक पॉयंट थंयसर चुकलें जाल्यार हय 4थें पॉयंट जावन आसलें रिपेंटन्स अँड ट्रान्सफॉर्मेशन. पातक रडचें आनी जिणी बदलोवची. जाकेव पातक रडता आनी जिणी बदलिता. ताणें कोणाकी मोस केला जाल्यार 4 वंट्यांनी तो पाटीन दिता. म्हळ्यार देवा थंय संबंद दवरचो आनी देवा थंय एकवटचें. म्हळ्यार म्हजें थंय तुजें थंय जिणी बदलापींची, संपूर्ण तरां परिवर्तन जावचें, संपूर्ण तरां रुपांतर जावचें. असल्या आस्ते बदिकांतले दोबळ्या तकना वांटून दिवचें, दान धर्म करचें. कोणा अन्याय केल्या जाल्यार 4 वंट्यांनी पाटीन दिवचें. म्हणजे बरें एक प्रायश्चीत करचें. हांव वेलांगणी गेल्लो 2 हप्त्या पयलीं आनी थंयसर वेलांगणी गेल्ल्या वेळार हांवें पळयलें
जायते जाण रेंवेर लागभग 100 मिटर चलतात, दिंबयेर दोंपरांगणटीचेर चलतात. चलता चलतना तांचे पॅन्ट पिंता, तांचे कापड पिंता, तांचे ते वय गगरो पिंता, रगत येता, खात पिंता, जाल्यार ती राबेना. तांणी केल्ल्या पातकाचे प्राचित, उपास करची, दंडोवणी करची, पुण्यक्षेत्रांची भेट दिवची, बरी एक रेतेर करची, प्राचित करचें मोगाचें न्हू. आनी सगळें जावन आसा जॉय ऑफ साल्वेशन. देवान म्हाका सोडवण दिल्या जाल्यार तांतूं एक संतोश. जाके मोगाचें न्हू, संतोशान भरलो, चारारा देवान आयलो, घरा गेलो, दान धर्म केलें, इतलें आसबदीक आसलें पयलें, त्या दाळ संतोश नासलो. कोणा अन्याय केल्यांक 4 वंट्यांनी पाठीन दिलें, आसलें जायत तितलें अर्द वंट दरपळ्यान दान केलो, म्हळ्यार आतां उरलें इल्लें पूण संतोश. मोगाचें आमकां रिलिजियसां बारी संतोश, कित्याक आमचें व्हडलें आसबदी कांय ना, पूण आमकां केवल कारण जेवण कितें नेसोंबांगरो जाय तें मेळटा आमकां दैवीक रिती मंदिरांत, आमच्या संघ संस्थांत, आमच्या त्या सभेंत आमकां मेळटा. दुसरें कांय ना. म्हयन्याक आमकां सांबाळना, थोडी विचारता सांबाळ म्हणी आसा की तुमकां कितलो आमकां सांबाळना. आमकां केवल पॉकेट मनी इल्लेशी, ते पॉकेट मनी आमकां वणेकाण घेवंक कितें गरजेच्यो वैयक्तीक वस्तू घेवंक पावतात, जाल्यार तांचो संतोश. कित्याक देव आमच्या आस्त आनी बदीक सर्वेस्पर देव म्हणटा हागाय प्रवाच्या बुकांत 2ऱ्या वसरांत 8व्या वळीर, हागाय चॅप्टर 2 वर्स 8, रुपे म्हजें, भांगार म्हजें, सर्ग आनी संवसारार आसचें सगळें आस्त बदीक म्हजें, उलयता तो दळबाराचो सर्वेस्पर. आनी मोगाचें न्हू, आमी ताचे जाल्ल्या वेळार जें कितें ताचें तें आमचेंच. दैवीक रिती मंदिरांत कितेंय जायचें दिल्यार मोगाचें न्हू, केदाळ कांय उणें पडना. समया लागीं मागल्या बरोबर पयस क्रम येता मुखार. देव मोगाचें न्हू तें वदक संद दिता, आमच्या गरजांत देव पावता. जाकेव तेंच पातयेलो, देव ताका पातयेता, देव ताका पावता म्हणून. उपरांत ताणें तें सूंक वसूल कसोय सोडलो, सुंकागारांचो मुखेली जावन काम करचें सोडलें, पयशांचो वेपार वहिवाट सोडलो. देवाचें उतर वाचून समया जेजूचो पाटलाव करून समया जेजू थंयच ताचो जिविताचो संतोश जालो. तेन्ना मोगाचें न्हू, ताणें ताच्या जिवितांत वैयक्तीक साक्ष दिली. 7th पॉयंट 7थो विशय जावन आसा वैयक्तीक साक्ष. ती मोगाचें न्हू बळातीक. म्हज्या जिवितांत अशें घडलां, म्हज्या जिवितांत देवाचो अनुभव जाला, म्हज्या जिवितांत हांव समया सोदून गेल्लो, समी म्हज्या जिवितांत आयलो, मात न्ही म्हज्या घरांत तो येवन जेवलो, ताचे सांगत हांव जेवलो, म्हजें आसलें सगळें हांवें दान धर्म केलां, कोणा अन्याय केला जाल्यार तांकां फाटीं दिलां, हांवें सगळां बक्षिलां आनी आतां समयाचो पाटलाव करना आसा. देखून मोगाचें कितलोसो लोक समया जेजू लागीं आयलो म्हणना. आनी उपरांत जेजू पुनर्जिवन जावन पवित्र आत्म्याचो अभिशेक जाल्ल्या वेळार पेंतकोस्त दिसा जाकेवूय पवित्र आत्म्यान भरलो आनी पवित्र आत्म्यान भरोवन ताणें वचोन सुवात परगट केली आनी ताणें वचोन थंय हांगासर आनी विशयी जावन थंयसर शेजाऱ्यांत तो एक बिस्प जालो आनी ताणें जायत्या जाणांक जेजू थंय भावार्थ दवरूंक ताणें मोगाचें तो कारण जालो. ताची वैयक्तीक साक्ष हांवें 7 विशय सांगले. तुमी चुकले जाल्यार परतून तुमकां समजोवचे खातीर हांव परतून सांगता. पयलें, जेजूक तुज्या प्रामाणीक काळजान सोद. सीक द लॉर्ड विथ अ सिन्सियर हार्ट. दुसरें, तुज्या जिवितांत असल्या अडकळीचेर जैत व्हर. ओवरकम दी हर्डल्स. तिसरें, समयान तुका उलो दिता आसतना तत्क्षण ताका पाळो दी. इमिडिएट रेस्पॉन्स टू जीसस कॉल. चवथें, रिपेंटन्स अँड फॉरगिवनेस. तुज्या जिवितांत संपूर्ण तरान मन बदली, काळीज बदली, जिणी बदली, सगळ्यांक तूं बक्षी आनी रुपांतर जा. पांचवें जावन आसा, वय जेजू पातक्यांचो मोग करता म्हूण जाणा जा. तुजी पातकां रक्ता बरी तांबडी आसल्यार तो हिमा बरी धवी करतलो. केदेंच तुज्या पातकांचो उडास वरसना. आनी 6वें जावन आसा, साल्वासांव थंय संतोष पाव. आस्ती बदिका न्ही, संवसाराच्या कंचास ग्रेस्काय ती, संवसाराच्या मान गौरव बुद्ध्या न्ही, बगार साल्वासांव तुका मेळ्ळा म्हण संतोष तुका आसूं दी. आनी 7वें जावन आसा, वैयक्तीक तरान तुज्या जिवितांत तूं साक्ष दी, समया थंय तूं जिये. मोगाचें न्हू, ह्या दिसांनी एका वर्त्या सांताचो आमी उडास केलो. तो जावन आसा सांत बार्नाबास. ह्या सांत बार्नाबासाक आपोस्तल म्हूण आपयतात. 12 जाणां आपोस्तलांच्या पट्ट्यांत बार्नाबासाचें नांव ना, पूण तो कसो आपोस्तल जालो? जेजू सांगता तो नातलो. पूण पेंतेकोस्ताच्या दिसा सुरविल्ल्या क्रिस्तांवांचेर पवित्र आत्मा देवान येता आसतना थंयसर आसल्या 3000 लोकां पैकी एकलो बार्नाबास. एक बोडी तो पवित्र आत्म्यान भरलो, व्हडा उमेदीन ताणें सुवार्ता परगट करूंक सुरू केली. आनी त्या थोड्याच काळा उपरांत सावलो सुरविल्ल्या क्रिस्तांवांक उदक दितलो. तो मन बदलून समया ते पातयेणी दवरूंक लागलो. तो तार्सूस असो. जेन्ना आंटियोकांत आसल्या सुरविल्ल्या क्रिस्तांवांक ही खबर मेळ्ळी, ते सगळे भियेले सावलाक आपणाच्या मेळीन घेवंक. पूण बार्नाबास म्हणालो, जर तर देवांत ताका बदलिला, देवूच ताच्या मुखांत वावरता म्हूण धैर्यान तो आंतियोका गेलो. पळया धैर्य ताचें. समया ते धैर्यान तो तार्सूसा गेलो. आंतियोकांत तार्सूसा वचून सावलाक मेळ्ळो. आतां सावल आसलो पावल जाला. उपरांत तोच पावल जावन आसा.
ताच्या सांगाता रावून ताचे साक्ष वैयक्तीक गवाय ऐकत असना बार्नबास सगळोच मोगाच्यान दैवीक अनुभवान भरलो. बार्नबास आपलो वैयक्तीक अनुभव सावलाक सांगता, सावल तासो वैयक्तीक अनुभव हाका सांगता. दोगी मेळून मोगाच्यान सुवार्ता प्रगट करतात आनी ते पवित्र आत्म्यान भरले. सावलाक पावल जाल्ल्याक ताणें अंत्योका हाडून सोडविल्ल्या क्रिस्तांवांक ताणें ताची वळख करून दिली. सांगता मेळून म्हाका तसना पवित्र आत्म्याचो अभिशेक जालो. पवित्र आत्म्या सर्वेस्पर देवान स्पश्टरान म्हळें, हांवें सावलाक वा पावलाक आनी बार्नबासाक जंतिलांक सुवार्ता प्रगट करच्या खातीर हांवें नेमला. हो संदेश तांणी स्विकार करून पावल आनी बार्नबास सुवार्ता प्रगट करूंक लागले व्हडा उमेदीन. देखून ताका आयलें तें नांव तोय आपोस्तल आनी धर्मदूत म्हूण. देखून अशें हाका पावलाक नांव आयलें तोय धर्मदूत म्हूण. पयत पुस्तकांत विशय जावन धर्मदूताच्या कृत्या बुकांत आमकां वाचूंक मेळटा. बार्नबास एक बरो व्यक्ती जावन आसलो, पवित्र आत्म्यान भरलेलो आनी गूढ भावार्थाचो जावन आसलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. ताची वैयक्तीक गवाय, इट्स पर्सनल विटनेस that he is a good man. He was filled with the Holy Spirit and he was a man of deep faith. मोगाच्यान हे 3 संगती आमी शिकया. जाके वता सान पावल वता आनी बार्नबास वता. आमी एक बरे व्यक्ती जावया. आमी पवित्र आत्म्यान भरया, पवित्र आत्म्या ते अभिषिक्त जावया आनी गूढ भावार्थाचे आमी जावया. दोळे धांपून मोगाच्यान आमी मागणें करया. भोव मोकळा सर्गीचे बापा, तूं आमकां बरो व्यक्ती जावंक आपोवणें दिताय. तूं आमकां पवित्र आत्म्यान अभिषिक्त जावंक आमकां आपोवणें दिताय. आमकां गूढ भावार्थाचें जावंक तूं आमकां आपोवणें दिताय. वय सर्गीचे बापा, तूं आमच्या दोळ्यां दिसनाय तरी बापा आमी तुका सोदता बापा. तुजो अनुभव आमकां तूं दिताय बापा. दिव्या वाणी ह्या लायव्ह मागण्याच्या कार्यक्रमा पासून आमी तुका अर्गांनी हुगलाब दिता. तुवें आमकां दिवच्या अनुभवा परसत आमी तुका अर्गांनी हुगलाब दिता. बापा तुजो अनुभव आमच्या जिवितांत आमच्या परिवर्तना कारण जावन दी. आमी सकाळां बगसूंक आनी सकाळां लागीं राजी जावंक कारण जावन दी. आमच्या जिवितांत सदांच उसवाडाच्या वाटेन चलोन बापा तुका महिमा दिवंक बापा तें कारण जावन दी. दिव्या वाणी लायव्ह कार्यक्रमाच्या सर विक्षकांचेर आशिर्वाद घाल बापा. तांच्या गरजा प्रमाणे तांचेर आशिर्वाद घाल. तांची बेडा कोण जावन दी. थंयच रस्त्या म्हज्या भावा भयणींच्या मदें कोणी कॅन्सर पिडेस्त आसल्या ह्याच घडये सर्गेंच्या बापा तुज्या दैवीक सक्तेन तो कॅन्सर पिडेस्त गूण जावन दी. पाठीच्या कण्याची दूख आसले पाठीच्या कण्याची दूख ती नपयस जावन दी. पेंगटाची दूख आसल्या पेंगटाची दूख नपयस जावन दी. आमच्या त्या भयण्या पैकी, स्त्रिया पैकी, आवया पैकी कोणाकी PCOD समस्या आसात, महिन्याचो रक्तस्रावाच्या समस्या आसात, कोणाक फायब्रॉइड्स आसात, ट्युमर आसात गर्भांत या ब्रेस्टांत, ते सगळे ट्युमर नपयस जावन दी. ऑपरेशन आसतना ती पिडा गूण जावन दी. कोणाकी किमोथेरपी करूंक आसा आनी कितें रेडिएशन करूंक आसा, सर्जरी करूंक आसा, हे सर या चिकित्से वेळार तांकां संपूर्ण बऱ्या भलायकेन राख आनी सांबाळ बापा. आमच्या भयण्यो, आमच्या आवयो, आमच्या कुटुंबाच्यो वय बापा स्त्रियो आमकां मोगाच्यो तांचे वरी कुटुंब चलता. भुरग्यांक प्रायन आनी जाणवेन वागूंक सर आवयांक आनी स्त्रियांक आमच्या चलयांक सुरक्षीत सांबाळ बापा. सर आमच्या भुरग्यांचें शिकप नंदन कर. ह्या दिसांनी नवे नवे विद्या संस्थांत ते प्रवेश जातात. नर्सींग करूंक, दाक्तर जावंक, मॅनेजमेंट शिकप CA करूंक, इंजिनियरींग करूंक, विविध तरांचे शिकप करूंक ते सर शिकपांत तांकां यशस्वी लाभय. ल्हान भुरग्यांक त्या पावसाक वेतना येतना बापा त्या आवरांत त्या उदकांत तूं तांकां सुरक्षीत सांबाळ. तुजे हांज बडवे तांचे राखण आनी संरक्षण करून दी बापा. ह्या दिसांनी पावसाक पैण करतल्या पासत, पैणाऱ्या पासत, यात्रिका पासत आमी मागता बापा. समयस तांचे तुजे आशिर्वाद आसूं दी बापा. आमचें मागणें आयक म्हणून आमी तुजे लागीं परतून मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी, आमेन. दी म्हज्या काळजान मोग सेवा करच्या, दी सौम्या मोग म्हज्या काळजान. दी म्हज्या काळजान मोग सेवा करच्या, सेवा करच्याक अखेर पर्यंत. गावया होसाना, गावया होसाना, गावया होसाना रायांच्या राया. गावया होसाना, गावया होसाना, गावया होसाना राया. दी म्हज्या देव्यान तेल हांवें जळच्या, दी सौम्यान तेल म्हज्या देव्यान. दी म्हज्या देव्यान तेल हांवें जळच्या, फावो कर जळच्याक अखेर पर्यंत. गावया होसाना, गावया होसाना, गावया होसाना रायांच्या राया. गावया होसाना, गावया होसाना,
गावया होसाना राया. सर्वे स्पोर तुमचे सवे आसो आणि तुमचे सवे आसो आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. भोव मोगाच्यानो म्हजें नांव आनी म्हजे फोन नंबर आनी हांगासर ईमेल आनी सर विवर हांगासर आसा. तुमी वाचा, दैवीक रत्न मंदिराक येया आनी हांगासर येतकन बरेपण जोडा. तुमकां समेस्तांक मान आसो, घन आसो आनी मोगाचो स्वागत.